भुरग्या भक्तीन सोमल्या गायन करून येता विश्वास करून येता बापा मुखार येता आत्म्यान स्वतान बापा बोजोक येता तुका आत्म्यान स्वतान बापा बोजोक येता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो मोगाळ बाबडीनो आयज त्रेजेनाचो 9वो दीस आनी आयचो विशय आमचे अंतस्कर्ण क्रिस्ती तत्वांनी आकारून भ्रष्टाचार पयस जावया आमचे अंतस्कर्ण म्हणल्यार आमचे कुसेसा परमणे आमचे जिवीत जीवक आमकां आपयता आमचो कुसेस आमकां सांगता कितें वस्त बरी आनी कितें वस्त वायट आनी बरें तें विचून काडपाक तो आमकां आदार दिता समाजान नदर मारल्यार जायतो भ्रष्टाचार चलता करप्शन चलता आनी जायते फावटी आमी आमचे वस्तुंगी हें वायट करता अंतस्करणान आमी हात घालुया बरें तें करूंक ह्या मिसान देवाचो आदार मागतना जे भाशेन भाग्योन पावलो म्हणटा तोकोन आसतना तुमी बरें करीत रावात आमकां जायत्यो संद्यो मेळटल्यो बरें करपाक आमच्या जिवितान आमी बरें करुया देवाचो मोग अनुभवुया आनी होच मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो उगडास करुया सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच आंकुवार मारये सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मुखारातून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर Krista काकूत कोर Krista काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या प्रार्थुया हे मिसाचे इतेस हांव भेटयता ऑजवीन आनी एडना डिसोजा हांच्या इतेस हांव बसत मागुया देवान तांकां बरी भलायकी दिवं तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागुया
ह्या वेळार आमकां जायत्यो गरजो आसात, जायती आमची मागणी आसात. ओगेपणान आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिजबोवाच्या बागेंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूंक आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकवटांत जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनांव. बागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. तूं कितेंय तिरायेन मानताय तर तुजे भितर आनी देवा भितर तें दवर. आपल्या अंतस्करणाचेर आड वचप नासतना हें वो तें करूंक तिरायताय तो मनीस बागी. दुबाव खाता तो गुन्यांवकारी जाता. जेन्ना अंतस्करणाचो निर्धार नासतना तो तशें कोत्ता. आनी जर कोणें अंतस्करणाचो निर्धार नासतना एक काम केलें तें पातक जालें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जाबाब गावून जातलो. गायनाचो अंक B2 पेज 21 B2. आमेन आमेन काल सांगायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. आमेन आमेन काल सांगायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. तुझे उतर सोड तुझे उतर मोल इतले उच दोर्या इतले कोण करपा इतले गोड उदका इतले मोल. आमेन आमेन काल सांगायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. आमेन आमेन काल सांगायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. उतरामध्ये उतरचिमे देवा तुझ्या पुस्तकातले मेल्या काचा सगळेले नव्या जीवाक ते पोचले. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू Mateva por mone shuvortoman Moima tuka somya. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें आनीकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां सोपूत मोडू नये पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाडो दी तर हांव तुमकां सांगता सोपूत निबेल दिवं नये जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासोंडें जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयाची मोनोयती न्हय म्हूण जेरुसलेच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नये कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो ओ काळो करूंक जायना तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय हाचे वोन ओगलें तें वायटोव्या कोडल्यान येता सोमियाचे शुभवर्तमान Wakami tuka Krista मोगाड बावडीनो देवान मनशाक रचलो आनी देवान मनशाक गिन्यान दिलें कितें बरें आनी कितें वायट हाचें अंतर करूंक पूण मनशान कितें केलें गाय गिन्यान वापरलें सुटकाय वापरली आनी मनशान वायट तें विचून काडलें आनी ते मेरेन तावन मनशाचेर पातक आयलें मनशाचेर मरण आयलें आनी जेन्ना देवान तांकां विचारलें तुमकां कोणें ताळयेन घातल्यो मनीस एकामेकाक बोटां दाखोवंक लागलो बायल म्हणूंक लागली म्हाका सरपान ताळयेन घातल्या दादलो म्हणूंक लागले म्हाका बायलेन ताळयेन घातल्या आपली चूक ती मानून घेनात दुसऱ्यांक बोटां दाखयतात आनी हाका लागून देव तांकां वैकुंठांतली भायर घालता मोगाळ बाबडीनो आयचो विशय आमकां सांगता तुमचे अंतस्कर्ण क्रिस्ती तत्वाचेर आकारून भ्रश्टाचार पयस करुया म्हणल्यार आमचे कुशेंच जें कितें जेजू सांगता त्या तत्वाचेर मारून हाडुया आनी जें कितें वायट चलता तें पयस करुया भ्रश्टाचार म्हणल्यार करप्शन आमी मनीस कशी असोक्त आमी जायतीं पातकां आदारता जावं कोण चोरी करता जावं कोण फोट्यो मारता दुसऱ्यांक जिवेशी मारता दुसऱ्यांच्यो खबरो करता दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करता दुसऱ्या लागीं झगडटा आनी जेन्ना आमी पातकां आदारता थोडीं जाणां पातकांची दूख दवरतात खरेपणी म्हणटात हांवें पातक केलां खरेपणी आपले कुशेसांत हात घालून चिंतात जें कितें केलां तें हांवें वायट केलां हांव तें पोत्तून पातक करचो ना हांव वेतलो आनी एक बरें कुमसार करतलो हांव वेतलो आनी म्हजें जिवीत बदलतलो पूण थोडीं जाणां आसात तांकां पातकाची दूख येना ती परतून परतून तीच पातकां आदारतात परतून परतून तेच पातकान पडटात जायती पावटी आमी म्हणटा ह्या मनशाक आनी कुसेंच ना ह्या मनशाक आनी पातकाची दूख ना ताका गिल्ट जायना आपूण पातक केला म्हूण आनी ताका लागून तेंच पातक परतून परतून मनीस करता आयचो सेवा धर्म आमकां आमच्या पातकाची दूख धरून आमचें जिवीत बदलूंक देवाशी परतून येवंक आपयता पवित्र पुस्तकान नदर मारुया
जायत्यो आमकां देखी मेळटात. भाग्योन पेद्रू आसा, तो जेजूक सांगतालो तुजे पासत कितेंय करूंक हांव तयार आसा, मरूंक लेगून तयार आसा. पूण 3 पावटी जेजूक नाकारता. पूण उपरांत आपले पातोक रोडटा, आपले कुशेसान हात घालता आनी म्हणटा हांवें पातोक केलां. आनी भायर वचून मागीर पेद्रू रोडटा, आपल्या पातकाची दूख दवरता, आपलें जिवीत बदलता. जुदासानूय पातकाची दूख दवरली, पूण जुदासान आपलें जिवीत बदलूंक ना. जुदास गेलो, गोल्ड दिलो आनी ताणें आपलो जीव दिलो. वेचीत पुताचे ओपारीन आमकां मेळटा. हो वेचीत पुत्र सगळी ग्रेस्काय घेवन पयस गांवांत वेता, मौजा मारता, ग्रेस्काय ओगडायता. जेन्ना ताचे लागीं कांयच ना तेन्ना ताका बापायचो उगडास येता. म्हज्या बापायच्या घरांत सेवक आसात, तांकां जेवण खाण मेळटा, ते सुसेगाद आसात आनी हांव हांगासर कश्टवता. आपलें पातोक वळखून घेता आनी म्हणटा हांवें देवा आड आनी तुजे आड पातोक केलां. आपूण आनी केन्नाच पोत्तून पातोक करचो ना. आपल्या पातकाची दूख दवरता. दावीद राजा जेन्ना सावलू ताका मारूंक सोदतालो, सावलू राजा जेन्ना न्हिदलोलो आसतना ताच्या कोबड्याचो कुडको काडटा, पूण ताका भितरल्या भितर खाता हांवें राजाचो कुडको घातुरलो. आपल्या पातकाचो उगडास करून दूख दवरता. भाग्यवंत पावलो आसा जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, क्रिस्तांवांक बडगणीत घालतालो. जेन्ना ताका जेजू भेटता आपलें जिवीत बदलता. मोगाळ बाबडीनो, आमी आमकांच विचार करुया, जेन्ना आमी पातोक आदारतांव आमी कितें करतांव गाय? आमकां पातकाची दूख आसा. डू वी फील गिल्टी ऑफ आवर सिन्स? आमकां दूख जाता वो आमी तेंच पातोक परतून परतून करतांव. म्हाका आनी पातकाची दूख ना, हांव तें पातोक परतून परतून करतलो, हांव त्या रेब्यान परतून परतून पडटलो. जायते फावटी आमची भुरगीं पातोक करतात आनी आमी तांकां सांगनात हें वायट हें बरें. आमी जायते फावटी ही घडणी आयकल्या आसतली. एक भुरगो आसलो, ल्हान आसतना चोरूंक लागता. इस्कॉलांत कोणाची पेन्सील हाडटा, कोणाचो बूक हाडटा आनी ताची आवय ताका कांयच म्हणना. वाडटा वाडटा व्हडल्यो चोरी करूंक लागता. आनी एका दिसाक खंय कोणाचें घर चोरतना ताका धरतात, पुलिसाच्या हातान घालतात. आनी जेन्ना हे तरणाट्याक जेलींत व्हरतात तेन्ना तो वेता आनी खंय पयलीं आपले आवयच्या कानाचो कुडको काडटा आनी आवयक अशें सांगता, जर तर तुवें म्हाका ल्हान आसतना सांगलेलें जाल्यार हें वायट म्हूण हांव व्हडलो चोर जावचो नासलो. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान जें कितें बरें आनी जें कितें वायट तें आमी जाणात. बरें तें विचून काडुया, वायट तें पयस करुया. आनी खेरीत भाशेन आमचें अंतस्कर्ण क्रिस्ती तत्वांचेर मांडून हाडुया. आनी क्रिस्ती तत्वां म्हणल्यार मोग, बोगसणें, भावपण, भावार्थ. जेन्ना आमी ह्या वस्तूचेर आमचें जिवीत जियेतांव आमी भ्रश्टाचार पयस करतांव. मोगाळ बाबडीनो, समाजान आतां नदर मारुया. जायते फावटी जेन्ना आमी आमचें घर बांदपाचें आसतांव वो कितें बांदपाचें आसतांव, जेन्ना पंचायतीन वेतांव, दुसऱ्या ऑफिसान वेतांव आनी खंयसर वेतांव, एक सायन घेवपाक थोडी फावटी दुडू मागतात, एक फायल पास करपाक दुडू मागतात. जावं एक प्रोजेक्ट आसा, हाका ताका सगल्यांक हफ्तो दिवंक पडटा. हे भाशेन जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां जावन आमी भ्रश्टाचार करतांव, आमी वायट करतांव, करप्शन करतांव. आमी देवाच्या तत्वा प्रमाणे आमचें जिवीत मारून हाडुनाव. आमी क्रिस्तांव कशीं आमचें जिवीत जियेनाव. मोगाळ बाबडीनो, आमचें अंतस्कर्ण, आमचें कॉन्शियन्स आमकां सांगता जें कितें करताय तें सारकें ना. तुजें जिवीत बदल, ही वस्त करी नाकाय, ह्या पातकांचो तूं दूख दवर. पूण जायते फावटी आमी कुशेंच नासल्या बरोबर भाशेन आमचें जिवीत जियेतांव. हेरोद राजा आसलो, हेरोद राजान जायत्यांक जिवेशी मारलोली.
आणि तो आपल्या भावाचे बायलेक घेवन आपले जिवीत जियेतालो आनी बागयोन जुआ बातिस्त ताका परतून परतून सांगता जे तूं कितें करताय तें वायट, तुजें जिवीत बदल. पूण हेरोद राजा ताचें आयकना, परतून परतून तेंच पातक करता, कुसेस नासलेल्या भाशेन आपलें जिवीत जियेता. आमकां कुसेस ना काय, आमकां सगल्यांक कुसेस आसा, आमचें अंतस्करण आसा आनी आमी जाणां देवान गिन्यान दिल्लें आसा कितें बरें आनी कितें वायट हाचें अंतर करपाक. बरें तें विचून काडुया, हें आयच्या पयल्या वाचून आमकां मेळटा. जें कितें देव सांगता तें तुमी करात, देवाची आज्ञा पाळात. सुरवातेक इस्रायल परजा आसली, परतून परतून पातक करताली, देवा आड वेताली, देवा आड उलयताली. पूण देव तांकां बक्षिता. मोगाळ बाबडीनो, जितले पावटी आमी पातक आदारता तितले पावटी आमी ह्या पातकाची दूख धरून एक बरें कुमसार करुया, आमचें जिवीत बदलुया. आयच्या शिव वर्तमान आमकां मेळटा. तुजो जबाब जावंक जाय, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. आनी हाजे मोदें आनी कांयच ना. वी कॅनॉट रिमेन ऑन द फेन्स. आमी मोदें कोण रावंक फावना. जर तर तूं बरें करताय, बरें कर, वायट पयस कर. मोगाळ बाबडीनो, दिसा दिसपोटी आमचें जिवीत जियेतना क्रिस्ती तत्वांचेर आमचें जिवीत मांडून हाडुया. किरीत भाशेन देवाचेर भावात धरुया. भावात म्हणल्यार तुजें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालूंक, देवाक सांगोंक तुका जाय ते भाशेन म्हाका चलय. आनी जेन्ना भावार्थ आसता आमच्या जिवितान, आमकां बरें करपाक आदार मेळटा, गोठाय मेळटा. फेथ एन गूड वर्क शूड गो टुगेदर. भावार्थ आसल्यार आमच्या जिवितान आमकां पिकोवणी मेळटा. बागयोन जाकोब म्हणटालो, फेथ विदाउट गूड वर्क्स इज डेड. जर तर तुका भावार्थ आसा पूण जिवितान बऱ्यो करण्यो नात, तुजो भावार्थ मेलोलो. तूं वयल्या वर जिवीत जियेताय, तूं बेश्टोच मिसा घेताय, मागणें करताय, पूण भायर वचून कांयच बरेंपण करिनाय. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान आमच्या अंतस्करणा भाशेन जें कितें तें सांगता ते प्रमाणे आमी चलुया. आमचें गिन्यान वापरून बरें तें विचून काडुया आनी बरेंपण सगल्यांक शिपडावंक ह्या मिसांत देवाचो आदार आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. पोयट सोबीच्या वडिलांनी भावाटाची स्वता अदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन क्रिस्ती भावाट्यांक शिकोवंक आनी हे वरवीं आधुनीक काळाच्या पळकेपणांतली आनी भ्रश्टाचारांतली तांकां राखूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत बऱ्या आनी वायटा मोदें अंतर करून बरें तेंच विचून काडूंक आनी ह्या वरवीं भ्रश्टाचार आमच्या जिवितांतले पयस करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ऑझवीन आनी एडना डिसूजा हांणी ह्या त्रेजनाचे इंतेसा भेटयला. तर देवान तांचेर शुभम आशिर्वाद घालूंक तांकां सोबार देण्यांनी बरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
예수자 나만 바빠 이 마그니 kurtau tukau एक बरे जिवीत जिवंक बरेपण विचून काडूंक देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा दोयेंनी आमची मागणी आयकून घे. आमचें गिन्यान वापरून आमची सुटका वापरून बरें तें विचून काडूंक तुजें बरेपण जें आमी अनुभवलां तें दुसऱ्यांक दिवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दाना तोयारे वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41 C30. रूपे banggar magina ako song satu sosaiba amchi kalsa tukasai koshir mo pundita duka amchi kalsa ubarta tuja moga kaunena 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 asha amcha kalsachi tu kalsai bakoshilami doshi suja mogachi amchi vitora shavarli म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वैमी आमच्या आनी आपले पवित्र विचारवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजी मोहिमा ओळखून बागयोन आतोनीक भेटयलेल्या दिसाक भुक्तीन आमी हो योद्न समोर पिताव. दुयेन तो तूं मानून घे आनी जशें तुज्या भक्तांनी आपल्या जिविताचें तुका बलिदान करूंक मोपलें तशेंच आमी आमच्या जिविताचें मोगान तुका बलिदान करूंक ह्या योजना वरवीं आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजा उबारात. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर खाडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोट हाडटाय. अशें ताचे भाग्यवान जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती
तुझे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povit, 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 dolbaranzo, servis por Dios. Sorgani sonsa, volia tuja vojvova, Osana utsorgi, Osana utsorgi, Sorvis poracinavi, Yekado subagi, Osana utsorgi, Osana utsorgi. सर्वेस्वरा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरण सोसूंक आप कोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरांचें रगत. पातकाची भक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूण. Somia, tuce morona mi somorota, ami tu borotiso, tuce muno জীবন পর গোটা. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान अंतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागताव. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पुती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सूरकाडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवाव सोरपोत वेदार बापाव सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना आमच्या जिवितान सगळें वायट पयस करून भ्रष्टाचार पयस करून बरें तें विसरून काडूंक बरें तें करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थायल्लें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सिटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोथी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सगळ्या एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्या सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या कालसांत शोंक वतना गायन घेवया. D45 पेज 73. D45. Uniaci modli Christi locaci Soglia voluto Dormaci corni Uniaci Christi locaci sogliamo tutto dormaci corni calcici vatni Christi locaci Sodakan bauti
जोर जिविताची काळजीची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सोला कालवारी जोर जिविताची उद्याची मोडणी खुशाल मोनाची मोगल काळजाची फेस्ताचे जेवण उद्याची मोडणी खुशाल मोनाची मोगल काळजाची फेस्ताचे जेवण काळजीची वाटणी क्रिस्ती लोकाची corredados por baroche pio काशीची वाटणी काळजा मोनाचे corredados por baroche pio काशीची वाटणी काळजा मोनाचे corredados por baroche pio काशीची वाटणी काळजा मोनाचे corredados por baroche pio प्रार्थूया. बो मोगाळ बापा, तुका फावो तो मान आमी दिवच्याक तुवें घडलोली ही संपूर्ण भोक्तीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घातल्याय आनी तुज्या भुरग्याच्या पोवी जेवणान ह्या दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजां दादोशी केल्याय. ह्या तुज्या मोगाचें देणें आमचे जिणेंत निर्फळ जावन निर्मू नाका. बोगोर सगले सोख्तेन ताचो उपयोग करून तुज्या भोगता आतुनी बरोबर सुर्गीच्या सुखाक आमी पावशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. त्रेजेनाच्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 5:30 वाजता, 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाचे येते साव दिवंक सोदता जाल्यार
ओ इगोर्चीक डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू आनी वेगळीं पुस्तकां मेळटात. अदीक करून सर्पेंत हातान धरून आसलेल्यो सांत आंतोनीच्यो इमाजी धाकट्यो तश्योच व्हडल्यो. मिसा उपरांत उमाव घेवपाक आमी भाग्यवंत आंतोनीच्यो इमाजी वेगवेगळे कडेन दवरलेल्यो आसात. 2 वांटवांत, एक बॅन स्टँडार, एक इगोर्जे भायर, 2 इगोर्जेंत, साकिस्तीन भितर सोदता थंयसर आनी एक देवाच्या उतराचे कोपेला लागीं जंय आमी भितर सरता. जी कोण हॉलान आसात ताणें कॉरिडोरान आसलेल्या इमाजीचो उमाव घेवन भायर सरचें. इगोर्जेन इमाज आसा ते आमचे कोंफरार भाव आमी कुमन्यांव दितात थंयसर हाडून दवरतल्यात. कुमन्यांव घेवंक येता तीच मांडावळ तुमी सांबाळची. सिस्टरी आसात आनी जंय कोण थंय बसल्यांत ताणें साकिस्तीच्या भायर इमाज दवरल्या ताचो उमाव घेवचो. तुमी इगोर्जेंतलीं भायर सरतना इगोर्जेच्या फुडल्यांतलीं 2 दारां आसात तातूंतल्यान भायर सरचीं आनी 9 मदल्या दारांतल्यान आमचे कोंफरार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. जाणट्यांक व पिडेवंतांक घेवन येतात तांणी आपली मोटरां इगोर्जेच्या कंपावंडार हाडूं येता आनी तांकां देंवून मोटोर पार्किंग लॉटान दवरूं येता. व्हीलचे एसिस्टंट तांकां पेंडोल हातून हाडूंक आदार दितले. पेंडोलांत मदेंकोत तांकां आमी आर्म चॅर्स दवरलेलीं आसात. थंय फकत ताणींच बसचें, दुसऱ्यांनी बसचें न्हय. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपावंडार जातलें आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या पार्किंग लॉटान जातलें. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता. कोणूय तिका मेळूंक सोदता ताणें एपॉयंटमेंट घेवचो. जेन्ना पावस झडटा तेन्ना तुमच्यो सत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आसात ताचेर लांबयात. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हाणें स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात. तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचे स्टॉल माटवा भायल्यान कोणशाक आसा. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबत आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दयाल नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग.
उंचोऱ्यांच्या बागयोंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजे आसाय तूं तुजे पदवीदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोडाय आनी कोणवाडाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन. आमी गायन घेवया. तुमकां आमी सांगता पार्किंग सारकें आतां कोणें पळय मिसाक आयला ताणें एक्झीट आहा थंय पार्क केल्या मोदेंच GA03AF 5214 मारुती सुझुकी एक्सप्रेसो ब्लू मातशें वचून काड लोकांक भायर सरून काड करूं जातली इतली आमी मांडव मातशें दोळो आड कोतात आनी पाक कोतात एक्झीट भायर सरपाचें एंट्री दुसरी आहा कोण पळय आयला वचून बेगीन आतांच काडचें इतलें सांगूनच मातशे आयकात मातशे दोळो आड केलो पाक करून घेतले तुमी सेल्फीच जाल्यात आपसो आरती जाल्यात पळयात कशें पार्किंग आहा तें मोदेंच एक्झिटाक पार्किंग करूंक जायना मातशे वचात आनी काडात GA03AF 5214 मारुती सुझुकी एक्सप्रेसो ब्लू. शेवटाक आमी गायन घेवया U25. Pronta che onda bocca Baruch Gesù Raya